गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कॅन्टीन आसा ते म्हाका 2014 अलॉट केल्लें. एक एडजस्टंट टू किचन आनी दुसरें यात्री निवास. म्हणून 2014 सुरू केल्लें ते म्हाका तेंच्यांनी पोजेशन 2016 दिलां. कारण हेच्या पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो आवटसायडर ताका तेंच्यांनी 20 ते 25 वर्सां कॅन्टीन दिल्लें आनी तो भायर सरपाक तयार नासलो आनी ताका ब्लेसिंग GMCचे कोणाचे ऑफिशियलाचे आसले आनी तो भायर सरना म्हणून मागीर हांव मनोहरभाईक वचून मेळ्ळो. मनोहरभाई एक्स CM जो आमचो आज आमच्यान ना, तेंच्यांनी सांगलें रंजन मयेकर आपूण पळयता तें आनी तेणी म्हाका तें कॅन्टीन दिलें, चालू करून दिलें. 1 ऑक्टोबराक सुरू केलें. त्याच्या नंतर विथीन अ इयर FDAच्यो रेडी पडो लागल्यो. FDAच्यो रेडी प्लस तुजे वेट्स अँड मेजर्स दुसरे लेबराच्यो आनी आमकां सोंपोंक लागले. हे कोणाच्या तरी आशिर्वादान चलतालें हें आमकां पयलीं कळोंक ना. आमी समजताले की बाबा एक रिक्वायरमेंट आसा, पूण तें नासलें. जेन्ना FDAचे मनीस येताले कॅन्टीन बंद कर आनी वेरियस रिक्वायरमेंट दिताले, कॉम्प्लायन्स करा कॅन्टीन चालू करा. कॉम्प्लायन्सूय करून ते एक म्हयनो कॅन्टीन बंद करताले. पूण तेन्ना आमकां कळ्ळें ना. मागीर जेन्ना कळ्ळें हेच्या फाटल्यान हेल्थ मिनिस्टर आसलो जेका ही कॅन्टिनां भायर दिवंक जाय आसली म्हणून तेणी कॅन्टिनाचो टेंडर केलो आनी जेची टर्नओवर 15 कोटी आसा आनी 1 कोटी 15 लाख EMD भरूंक जाय हो फतवो काडलो. गोंयच्या कॅन्टीन आनी हॉटेल ओनरांक हें शक्य ना हें तेणी जाणून भायरसून कोणाक तरी दिवंक जाय म्हणून हो फतवो काडलो. आमकां कांय ना, मत आमचें कांय ना, पूण तूं काडलाय पूण गोंयच्या हिताचें कितें तरी कर, गोंयकारपण कितें तरी राख अशें म्हाजें म्हणणें आसा. पूण आतां ह्या कॅन्टिनाचो कॉन्ट्रॅक्ट म्हाजो एक्चुली 2018 सोंपला. पूण तरी आसतना हांव चलयतालो हें कॅन्टीन आनी तेन्ना मनोहरभाईन सांगलेलें तेका मयेकाराक चलो न्ही ते बरें चलयता, कला अकादमीचें कॅन्टीन जाय आनी खंय चलयता हें तेका सांगलेलें आनी गोंयकाराचें हें आमी राखया म्हणून आनी गोंयकाराची कॅन्टिनां चलोवया. पूण तेणी आतां मनोहर पर्रीकरचें जेन्ना देहांत जालें त्याच्या नंतर 15 दिसांनी तेणी तें कॅन्टीन काडपाक सुरवात केली आनी लेटरां दिवं लागलो, तुमी सोडा, हें करा तें करा, धमकोवंक लागलो. पूण हांवें ताका सांगलें इतकें, बाबा रे म्हाका पळय तूं लेटर दी, म्हाका लेटर दी, वचोंक जाय जाल्यार लेटर दी, चलोवंक जाय जाल्यार लेटर दी. दोनूय तो लेटरां दिनासलो आनी विदावट एनी परमिशन आमी हांगा कॅन्टीन चलयताले. FDAचें लायसन आतांच रिन्यू जालें, थंय सुद्दां तो बॅन घालतालो. पूण हांवें लायसन रिन्यू करून घेतलें. ज्यो स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट आसले ते सगळ्यो हांवें कंप्लाय केली. पूण आतां अचानक तेणी 16 दिसां पयलीं एक लेटर धाडलें, यू हॅव टू वेकेट कॅन्टीन. शॉक बसलो. अरे इतको इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी तुका खबर आसा आनी 15 दिसां भितर तूं कॅन्टीन खाली करूंक लायलें. ओके कॅन्टीन आमी खाली करता, म्हणून हांवें ताका परत रिप्लाय केली, म्हाका 1 म्हयनोभर दी, कित्याक चवथीचो सिजन आसा आनी तुमकां खबर आहा हेवी रेन शॉवर चलताले आनी ह्या स्थितीन कॅन्टीन बंद करप आनी शिफ्ट करपाक शक्य नासलें. तशेंच एम्प्लॉई थोडे लिव्हेर गेल्ले, थोडे कामाक आसले, तांकां अचानक आमी काडूंक शकना. तेंचें जें कितें आसा रिक्वायरमेंट तें आमकां दिवचें पडटा. ह्या खातीर हांवें ताका सांगलें, बाबा म्हाका मातसो हें दी. आनी काल हांवें ताका एक मॅसेज केलो, बाबा म्हाका एक थोडें परमिशन हें दी. आनी तेणी म्हाका रिप्लाय कांय दिवंक ना. पूण म्हाका लेटर केलें, परत लेटर केल्लें रिप्लाय दिलें, प्रायर टू 13th यू हॅव टू वेकेट कॅन्टीन. प्रायर टू 13 म्हणजे अजून 13 जावंक ना, आयज 13 सोंपता 12. तर हेणीन सकाळीं धरून राती म्हाका फोन केला आनी म्हाका धमकायलो, तूं कॅन्टीन जर बंद करिना आपूण बाउन्सर हाडटलो, सेक्युरिटी हाडटलो आनी कॅन्टीन बंद करतलो पुलीस.